नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. खासगी दुचाकी वापरून पायलट व्यवसाय करतल्यांचेर जातली खर कारवाय. सापडल्यार दुचाकी करतले जप्त. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची शिटकावणी. कॅसिनो वेवस्थापन दाखल केल्ल्या जापेचेर प्रतिसाद दिवपाक याचिकादारान मागलो वेळ. दोनूय वटेंची कागदपत्रांची प्रक्रिया पुराय करपाक 2 दिसांची मुजत. सुनावणी 18 ऑगस्ट मेरेन घेतली. चिमला वाठारांतल्या बेकायदेशीर बोरवेल्सांचेर कारवाय करपाचे न्यायालयाचे संबंधित प्रशासनाक आदेश. तपासणी आनी केल्ले कारवायेचे अहवाल दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे चिमला पंचायतीक निर्देश. काँग्रेसीन आपल्या पक्षामध्ये सुरू आशिल्ले कोफुसांव करचे पयस. काँग्रेसीन केल्लो 100 कोटींचो आरोप आसा चुकीचो, सांगता भाजपचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. आपूण रावतलो मुख्य काँग्रेसी बरोबरूच ह्या विशीं आपल्याक नाम उलोवपाचें, सांगता बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव. आनी गोंयासावन पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनाक वचपी भक्तां खातीर गोंय सरकार उबारतलें गोंय विठ्ठल भवन. 40 परस चड वारकरी आशिल्ल्या पंगडांक 1 ते 5 लाख रुपया मेरेन मेळटली मजत. मुख्यमंत्री सावंतांची माहिती. आता खबरो विस्तारान. खासगी दुचाकी वापरून पायलट व्यवसाय करतल्यांचेर खर कारवाय जातली. बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करतल्यांच्यो दुचाकी जप्त करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मोजे ड्रायव्हर ॲप लॉन्च केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो तेन्ना थंय जमिल्ल्या पायलटांनी मुख्यमंत्र्यांक प्रश्न केले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तांकां जाप दिली. गोंयांतली येरादारी अदीक सुरळीत आनी सुलभ करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा म्हजे ड्रायव्हर ॲप लॉन्च केलो. ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं प्रवाशांक मोटरसायकल टॅक्सी बूक करपाक मेळटली. ह्या सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. खासगी गाडयो घेवन लोक पायलटांचो वेवसाय करतात. तांचे विशीं सुवाळ्याक जमिल्ल्या पायलटांनी मुख्यमंत्र्याक मदींच प्रश्न केलो. खासगी दुचाकी वापरून पायलट वेवसाय करतल्यांचेर खर कारवाय जातली. बेकायदेशीरपणान वेवसाय करतल्यांच्यो दुचाकी जप्त करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच गोंयांत कांय सरकारांनी सुरू केल्ल्या रेंट बायक येवजणे खातीर पारंपारीक पायलट वेवसायाचेर परिणाम जाल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचें म्हणणें. प्रायव्हेट गाडी पायलट म्हणून ह्याच फुडें चलोवंक मेळचे ना. माझे पुलीस डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. त्यो गाडयो बंद करूंक लायता 100%. चलो, गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालान हो बिझनेस सुरवात जालो. 2,500-3 हजाराचेर पायलट्स पावले. काळांतरान ते कमी जाले. मदल्या सरकारांनी रेंट बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो. म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो. त्यांनी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्यो ह्याच हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें. बट एनी हांव तितून वचना. बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताज्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हे कमी करपाक न्ही, खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही. वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी तशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाजो विचार तांच्यांनी केला. गोंयांत पायलटांक इलेक्ट्रीक बायक खरेदी करपा खातीर सरकारा कडल्यान 50% अनुदान दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केली. दुसरी गजाल, आमकां आतां ह्यो बायक ह्यो पयलीं पेट्रोलाचेर ज्यो चलताल्यो त्यो आतां ई बायक येवपाक जाय. म्हणजे तुमकां पेट्रोलूय घालचें पडपाक जायना, जेणे करून तुमकां सवाय पडपाक जाय. म्हणजे पेट्रोलाच्या पेक्षा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बायक जरी कॉस्ट पयलीं चड जालो जाल्यार डेली पेट्रोल घालूं नाका. दिसाक जे 100 रुपयाचें पेट्रोल घालता ताच्या ऐवजी दिसाक 10 रुपयाचें चार्जिंग जालें जाल्यार कंप्लीट गाडी चल्ली. म्हणून गव्हर्मेंटानूय ठरयलां की आमी ह्या दिसांनी सुरेश ठाकूर कंटिन्युअसली उलयतालो की ह्यो बायक ज्यो ओल्ड जाल्या आनी जाका एक पयलीं ट्रेडिशनली पायलट कोण पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसा एक ताका वे आवट करपाक तुमच्याच कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सबसिडी दिवप. आमची 50% सबसिडी दिवपाची तयारी आहा. कितले 50% म्हणजे त्या बायकाक जर 1 लाख रुपया पडटा आसात 50,000 रुपया सरकार दिता तुमकां ती बायक घेवपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंयांतली भोव चर्चेत आशिल्ल्या डेल्टीन कॅसिनो प्रकरणात सोमारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. कॅसिनो वेवस्थापनान हालींच दाखल केल्ल्या जापेचेर प्रतिसाद करपाक याचिकादारान वेळ मागला. त्या उपरांत दोनूय बाजूची कागदपत्रांची प्रक्रिया पुराय करपाक 2 सप्तकांची मुजत दिल्या. म्हत्वाचें म्हळ्यार कॅसिनोच्या जहाजाक न्हंयांत भितर सरपाक बंदी घालपी उच्च न्यायालयान आदी पास केल्लो अंतरीम आदेश फुडले सुनावणे मेरेन लागू उरतलो. देखून ह्या प्रकरणावेली फुडली सुनावणी 18 ऑगस्ट मेरेन तहकूब केल्या. Casinos are authorized to operate only game of electronic amusement and slot machines, and on board the vessels, such table games and gaming offshore as may be notified. The government of Goa has now prohibited resident Goans from playing in the casinos on the ground that it is causing economic hardship to families. The government seems to have forgotten that all of us are citizens of this country, and if gambling is bad for one section of citizens staying in a geographical area, it is equally bad to families or other citizens staying outside another geographical area within India. The Enough is Enough movement had formulated a 10-point charter, and one of which was to remove vessels operating in the river Mandovi to the territorial waters under the PG Act. Earlier, under Section 13A, the licensees within the time frame had to move out of the river Mandovi. This was never enforced. शिमला वाठारांतल्या बेकायदेशीर बोरवेल्स प्रकरणाचेर उच्च न्यायालयान आता कडक भूमिका घेतल्या. एनाग्राशियस हांणी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना न्यायालयान संबंदीत प्रशासनाक बेगोबेग कारवाय करपाचे आदेश दिले. आता मेरेन 29 बोरवेल सील केल्ल्याचे लक्षात घेवन न्यायालयान उदका स्रोत खात्याच्या सचिवाक संबंधीत अधिकाऱ्या वांगडा समन्वय साधपाचे निर्देश दिल्या. तशेंच तपासणी आनी केल्ले कारवायेचे अहवाल दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे आदेश पंचायतीक दिल्या. काँग्रेसीन दुसऱ्या पक्षाचेर आरोप करच्या पयलीं आपल्या पक्षामदी सुरू आशिल्लो अंतर्गत वाद सोडोवपाचो यत्न करूंक जाय अशी टिका गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केली. भाजपान नवो राजकीय पक्ष तयार करपा खातीर आनी मतां वांटपा खातीर 100 कोटी रुपया दिल्या हो आरोप पुराय चुकीचो आसा. भाजपा नवो पक्ष तयार करपा खातीर न्हय तर लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी उदरगतीच्या कामां खातीर पयशे खर्च करता अशें दामूचें म्हणणें. आरोप करता की तुम्ही तांकां 100 कोटी दिल्या म्हणून नवी पार्टीशन. पहिली गोष्ट म्हटल्यार 100 कोटी रुपया दिवन पार्टी करपाचें आमचे कडेन कित्याक सांगिल्लें करपाक जाय. तेजे इतले पयशे लोकां खातीर खर्च करपाक शकना. पिशान भशेन काही गजाली आसात त्यो ते स्प्रेड करता की नॅरेटिव्ह फिक्स करपाक सोदता. कारण ते ऑलरेडी पयलींच हरलेले आसात आनी तांकां आपल्याच भितर पयली दुमशणां जाल्ल्यात पयलीं ती दुमशणां पयलीं काडपाक तांकां पयलीं टायम ना. तांणी पयलीं आपली भितरली दुमशणां तांचे भितर पळय एकमेकाचेर दाखोवपाची बोटां तिकेटी विकपाची तांची प्रकरणां त्याच बरोबर तांची भितर गटबाजी आसा ती पयलीं सांबाळून पाहिजे. दुसऱ्याक आनी भारतीय जनता पार्टीचे असले बेबुनियाद असले आरोप करून कांयच फायदो जावपा ना. ते आरोप केले एक बरे पार्टीचेर म्हळ्यार इल्ली प्रसिद्धी मेळटा इल्ली पब्लिसिटी मेळटा हे तितलीच आसा आनी कांयच ना. संघटनाच्या माध्यमांतल्यानच वयर सरल्या. हांव कितल्या फाटी उलयतना सुद्दां आमचें ऑर्गनायझेशन आसा लोकां मदीं आमचो वावर आसा कनेक्ट आसा आनी लोकांक जें विकासाचें आमी स्वप्न दाखयल्लें जें आमी जनकल्याणाचें स्वप्न दाखयलें तें करून फुडें गेल्लीं आसा. आनी परत एकदां कोण उलयतात ते कितें नेगेटीव नॅरेटिव्ह कितें फिक्स करपाचें ते आपले करतले. पण जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या वेळार सुद्दां आमी दाखोवन दिल्लें आसा की विकास हो केलो. गोंयांतल्या राजकारणात परतून एकदा चर्चिल आलेमावाच्या विधानाची चर्चा सुरू आसा. आपूण मुख्य काँग्रेसी बरोबरूच रावतलो आपल्या हेरांविशीं उलोवपाचें ना अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान स्पश्ट केलें. चर्चिल आलेमावाच्या ह्या विधानाक लागून गोंयांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं उर्बा निर्माण जाल्या. येवपी राजकीय समीकरणांच्या फाटभुंयेर चर्चिल आलेमावाची भुमिका कितली प्रभावी जातली हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा. चर्चिल खंयच्या रावतलो ह्या काँग्रेसीक त्या काँग्रेसीक? हांव चर्चिल म्हणटा मरे हांव सदांच
तूं जाणा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हगे सारको बरो फ्रेंड फक्त तो BJP पार्टी हांव एक CM म्हाका जायत लोक येता आमचे बरी हांव तेजे बरोबर वयता म्हाका केन्ना तेणें कांय ना म्हणना म्हगे सारको बरो फ्रेंड तो मे बी पार्टी डिफरंट आतां पार्टी डिफरंट म्हणून हांव ते पार्टी जॉयन जावपाक शकना न्हू कित्याक चोय तुवें चलय आसतलो जायत आमगे म्हण हिंगा लोकांक पॉलिटिक्स सॉल्व ना लोकांक थंय पॉलिटिक्स सोमना कित्याक थोड्या लोकांक सोमना 90% लोकांक समजा 10% लोकांक जमना 10% आयज च्या कोता दिसलो पॉलिटिक्स ना म्हणटा कित्याक थंय सोनिया गांधी तुगेलो मोदी तुगेलो आनी कोण आहा तो तुगेलो आम आदमीचे पार्टी पसून जीत आयले पार्टी टायमाचेर डिफरंट ना तें आतां हांव म्हणटा समज आतां हांव म्हणटा समज प्रमोद सावंता बरें जाता तेंकां तें काम करता हांव BJP जाता तेगे पार्टी तो धाड न्हू मुगे पार्टी हांव धाड न्हू पूण आमी लोकांक थोड्यांगे इश्यू आसता जाल्यार तेजेर BJP करपाक तेच ना मुगेलो लोक येता म्हाका काम करपाक आतां मुगे प्रमोद सावंत मुगे बरो फ्रेंड हांव मानीत ताका बरो फ्रेंड तो सो मुगे काम करता सो आतां काम केलें म्हाका हांव BJP जॉयन केलां जालें ना न्हू सो पार्टी म्हणटी न्हू ती डिफरंट आसता आनी फ्रेंडशीप डिफरंट आसता तेन्ना म्हणलें हांवें आसता तुका आनी तेजेर तूं काल दोग जाणां मनशांक हिंगा चीफ मिनिस्टराक आनी एक घेवन बसतालो नाचला गेला आनी तूं आयज गव्हर्मेंट उडयता तेन्ना ताका सांगलो रे इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी हें उतर केन्ना मागीर तुमी मोदीन धरा आनी ह्या उतरा वोट काडा पॉलिटिक्स घेतले वयतले इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी गोंयासावन पंढरपुराक वचपी भक्तांक रावपा खातीर गोंय सरकारान पंढरपुरांत गोंय विठ्ठल भवन उबारतले हे फाटभुंयेर प्लॉट मेळोवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या हे भवन देवळा पासून फक्त 1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसतले फुडल्या वारी पयलीं भवन बांदपाचें काम पुराय जातलें तशेंच वारकरी येवजण सुरू केल्या 40 परस चड वारकरी आशिल्ल्या पंगडांक 1 ते 5 लाख रुपया आर्थीक मजत मेळटली अंदू गोंयभरांतल्या 36 पंगडांनी नोंदणी केल्या हातूंत 3500 परस चड वारकऱ्यांचो आस्पाव आसा वारकरी दिंडी येवजणेचें अनुदान फुडल्या 2 दिसांनी पंगडांच्या बँक खात्यांत जमा जातले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें पंढरीनाथ भगवान की पोर्तुगीज हांगासर येवच्या पयलीं सुद्दां लोक वारीत पंढरपूर चलत वयतालो हो इतिहास आसा आनी ताका साक्ष आसा म्हणजे आमचें विठ्ठल मंदिर जे साखळेंत आसा हे तेजी साक्ष आसा की नक्कीच पंढरपूरचो विठ्ठल आनी साखळेंतली विठ्ठल रखुमाई हांचो एक कंप्लिटली नातें जोडलेलें आसा आनी ताकाच लागून आमी जाका म्हणटा की हो इतिहास आसा तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वता आनी हे सगळें सांगता आसतना की जशें आतांच बाब राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे बाब तवडकर हांणी जें म्हटलें की आमकां कोणीच की खंयच्याच वारकऱ्यान सांगूंक ना की आमकां वारीक तुमी मदत दिया म्हणून कोणीच सांगूंक ना आमकां दिसलें आमदारांच्या मनांनी येयलें तेंच्यांनी उलयलें आनी बाकीच्या कोणी सांगलें म्हणून फाटल्या बजेटांत आमी डिक्लेअर केलें की हय की वारी खातीर सहकार्य दिवपाचें आमी स्वताहून डिक्लेअर केलें आनी प्रत्येक वारकऱ्याक परत येवपा खातीर निदान बसीचो खर्च हो आमी दिवचो कारण कंटिन्युअसली 14 दीस चलोवन येयल्या उपरांत मागीर ताका खंयची तरी ते बस सोद दुसरी बस कर आनी यो म्हणजे परत आनीक 2 दीस 3 दीस लागूंक जायना निदान येता आसतना तेजो बसीचो खर्च हो तरी ताका दिवचो ही संकल्पना दवरून मिनिमम 40 वारकरी आसलेल्या खातीर 40 ते 50 असो 1 लाख रुपया आनी मॅक्झिमम 5 लाख रुपया एके वारीक दिवपाचो आमी संकल्प केलो ज्या कोणी म्हणजे आमच्या कडेन जवळपास 35 वारी रजिस्टर्ड जाल्या जो कोणी 8-10 वारकरी मेळोन ज्यांच्यानी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड केल्ले तांकां ह्या स्किमीच्या अंतर्गत कारण ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ताका कंप्लिटली म्हणजे एक आमकां प्रोटोकॉल फॉलो करून ती करची पडटा
म्हणून 10 जाणांनी बीन कोणी जर रजिस्टर्ड केले असत तर त्यांना ह्या स्किमीचो फायदो मेळूंक ना, पण त्या 10 जाणांनी उरलेली जी वारी वता सगळे मेळून एकत्र करीत 40 जायत मिनिमम जाल्यार ताका वारीचे आमी जेच हे दिवपाक जाय. काणकोण तालुक्यातले गालजीबाग दर्यादेगेर बुडून सुरेखा पागी या बायलेक मरण आयलें. पुलिसांक सकाळी संबंधित बायलेची कूड गालजीबाग दर्यादेगेर सापडली. पुलिसांनी रोखडीच कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयल्या उपरांत संबंधित बायले बुडून मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. काणकोण तालुक्यातल्या गालजीबाग बिचाचेर सुमार 7:30 वरांचेर 60 वर्सांच्या सुरेखा पागी ह्या बायलेची कूड पुलिसांक सापडली. तेदे वेळाचेर तांच्यांनी ताजें पोस्टमॉर्टम करपा खातीर दक्षिण गोंय हांगासरल्या ऑस्पिसियो हॉस्पिटलांत तिका धाडलें आनी ताचे उपरांत म्हणजे सुमार दनपारच्या आसपास ती खऱ्यांनीच बुडून मेली अशा तरेचो रिपोर्ट पुलिसां मेरेन पावलो आनी अशी माहिती आमकां पुलिसां कडल्यान मेळ्ळ्या. ताची खंय सद्याक फाटल्यान 3 धुवो आशिल्ल्यो, 2 धुवो लग्न करून दिला जाल्यार एक धूव अजुनूय घरा कडेन आसा. गोंय समग्र शिक्षा ह्या येवजणे खाला गोंय सरकारान पीई कला आनी कार्यक शिक्षण दिवपा खातीर कंत्राटी पद्दतीन कामाक घेतिल्ल्या शिक्षकांक एप्रील म्हयन्यासावन पगार मेळूंक ना. गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी ट्वीट करून ह्या प्रकाराक वाचा फोडली. एप्रील म्हयन्यासावन पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान हे शिक्षक आर्थीक संकश्टात आसात अशें म्हणीत शिक्षकांक तांचो पगार बेगोबेग दिवचो अशी मागणी दुर्गादास कामत हांणी केल्या. गोंय पयलींच वेगळें राज्य आशिल्ल्यान गोंया खातीर वेगळे बार कावन्सील तयार करपा खातीर चर्चा चालू आसा अशें भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट प्रवीण फळदेसाय हांणी सांगलें. महाराष्ट्र आनी गोंयच्या बार कावन्सिलान हे कृतीक तेंको दिवपी थाराव पयलींच पास केला, पूण अजून कसलीच औपचारीक प्रक्रिया सुरू जावंक ना अशें ताचें म्हणणें. मात फुडाराक आदवोगाद ह्या मागणे खातीर हट्ट धरतले अशें आदवोगादान सांगलें. We had a member of Bar Council of Maharashtra and Goa visiting us today, and many of us met today. It is not that the discussion has started today. The Bar Council of Maharashtra and Goa has already passed a resolution that there should be a separate Bar Council for the state of Goa. Today, in the course of our meeting with the people, the issue came up and we discussed. We are also of the view that since Goa is a separate state now in a sense Goa is a separate state, and for state of Goa there must be a separate bar council existing, so that all our issues, all our problems are taken up by our own bar council, and we get easy access for our bar council here in Goa itself. So therefore there is a circulation that there must be a separate bar council for the state of Goa, and probably in the near future we would aggressively demand it also. So we feel that it should happen, and we may act towards achieving that goal. So any process is being initiated? As of now, no process is initiated. Even our association, Advocates Association, Bar Association, have earlier mentioned, and some letters are also there, some resolutions are passed, that we must demand for a separate Bar Council for the state. And I feel it is a logical demand that advocates from Goa will have if we are making it, that independent state, independent Bar Council, very logical. So, but nothing is started as of now. But in the near future, probably something positive can happen. मडगांव आनी फातोर्डेंतल्या शेतकाऱ्यांनी सरकाराक वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर जमनी दिल्ली, मात ह्या जमनीचेर अजून मेरेन कसलेच प्रकल्प उबारूंक नाशिल्ल्यान ही जमीन शेतां खातीर परतून दिवची अशी मागणी सरकारा कडेन शेतकारांनी केल्या. शेती करप हो पिळग्यान पिळग्यांचो वेवसाय जावन आसा. मंजुरी आनी शेतांचो खर्च वाडलो तरी लेगीत आमी शेती करपाक सोडिनात. देखून सरकारान ट्रक टर्मिनल, कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सारक्या हेर प्रकल्पां खातीर घेतिल्ल्या जमनीचो सरकारान अजून मेरेन उपेग करूंक ना. देखून ती जमीन परतून दिवची अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा.
शेत रोयताय ते आमगेले एक्वायर केलो पयले ट्रक टर्मिनलार मागीर तो सरान आमगेल्या विजयान तो ट्रक टर्मिनलाचो हे काडलो कॅन्सील केलो आनी आतां ती शेत आमी आजून रोयताय थिंगा आहाय आनी ती आमकां शेत पडून दिची कितें आमी आयज दिसा रोयताय आनी आतां फाल्यां आनी रोयताय आमी फाल्यां रंपाचें आहा तें आनी ट्रक टर्मिनल लागून ते एक्वायर केल्ली कोणे केल्ली गव्हर्मेंटान सो आतां तुमी मागता परत तुमकां दिवपी रोवपा खातीर परत आमकां दिवची शेतकारांक ट्रक टर्मिनल आतां ना न्ही कांय ना बरी कित्या आमी रोयताय ती आमी रोयताय थिंगा पूण तुमी तो लँड खाली दवरना तुमी वचून कोण होय आमी जी वरायटी आमी रोयता ती ज्योती वरायटी आनी आमी हे रोवपाक लागले आमचे एन्चेस्टर्स आमचे शेपाय शेमाय तांचे बापूय तेंचे शेपाय शेमाय रोयताले सो मोर देन 100 years आमच्यान म्हणपाक जाता कित्याक आमी हिंगा रोयताय आनी आमचो जो ट्रेडिशनल आहा ते तांदूळ जे वर्सभर पीक करून ते ताजो तांदूळ आमकां जेवपाक मेळटा सेकंडली जे शेत आमी रोयताय ते शेत आतां आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कित्याक आयज काल शेतां सगळीं कितें जाल्यार कन्वर्जन जाता कितें जाल्यार जाता सो शेतां आहा ती राखून दवरपाक जाय हांव सरकारा फुडें मागता की शेतां आहा ती राखून दवरपाची कित्याक ते दॅट इज अ रिसोर्स फॉर द फ्युचर जनरेशन एज अ फूड सो आमी विनंती करताय कित्याक असली शेतां सांबाळून दवरची आनी लोकांनी बी शेतां रोवची कित्याक शेत रोवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट जरी तर आमी शेत रोयना जाल्यार आमकां फूड ग्रेन डेफिसीट जातले उणी जातले आनी आमकां खूंय सरून अदर स्टेट्स वा अदर कंट्रीज वरून आमकां हें करपाक पडटलें कित्याक ते सस्टेनेबल फूड ग्रेन दवरतलो जाल्यार सो एग्रीकल्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज फार एज एग्रीकल्चर इज कन्सर्न एंड दॅट लँड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कल्टिवेट दॅट एग्रीकल्चर ते पासत सरकारा लागीं बी विनंती की ही शेतां आसात ती राखून दवरची आनी आमी जे शेतकार आसात ते आमी म्हणटू सगळे शेतां रोयतलेच आतां हांगा सुमार ज्योती वरायटी आमी रोयता भरपूर पीक जाता आनी जमीन असली की वेजिटेबल आनी जे भात रोवपाक सारकी बरी आसा आनी आमकां दिसता जे आमची जी कम्युनिटी आहा मोस्टली ST आसाय आनी ते हे आख्खे वर्सभर रोवन आपलो घरांतलो म्हणजे जेवण तयार करता आनी आपले जेवण उत्पन्न करून आपण हे करता आपल्या शेतां एक्वायर केल्ली ती कितें रिपोर्ट ती मेळ्ळी तुमकां ना आमी जायते प्रयत्न केले कित्याक हे शेत 2003 एक्वायर केल्ले आनी आमी सरकारा फुडें जायते प्रयत्न केले मागणी केली बरोवन घातले रिक्वेस्ट केले की ते शेतां परतून दिवचे म्हणून कित्याक एग्रीकल्चराचेर असले कसले डेव्हलपमेंट ना वयचे म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे बी जजमेंट आसात सो सरकारान ते मानून घेवचे कित्याक एग्रीकल्चर पयलीं सद्यासी आतां संवसार इतलो मुखार पावला की एग्रीकल्चर आहा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट that is the first priority. It's a primary activity. Without agriculture, no other development will take place. There is no secondary industry that will come. म्हादय न्हंयच्या प्रश्नाचेर गोंय सरकाराची तयारी अर्दवट आसा हाका लागून सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची केस दुबळी पडपाक शकता असो गोंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला म्हादय प्रकरणात आळपी अधिकाऱ्यांचो कार्यकाळ सोंपपाक लागला आसतना पर्यायी अधिकाऱ्यांची योग्य तयारी करपाक सरकार अपयशी थारला तशेंच मुखेल अभियंत्यान प्रकरणाची म्हायती वा कणकुंबी हांगा वचून कळसाचें उदक वळोवपाच्या प्रक्रियेची पळोवणी करूना देखून सरकार कशा तरेन म्हादय वांटोवपाक काम करतले हाचो अदमास येना अशें केरकारांचें म्हणणें सध्या म्हादय पाणी वाटप लवाद जो आसा तेचो कार्यकाल जो आसा तो केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय जे आसा तेंच्यांनी वाडयलेलो आसा आनी तो 1 वर्साचो केल्लो आसा जुलय म्हयन्यान तेचो कार्यकाल जो आसा तो सोंपपाचो आसलो म्हणून 16 ऑगस्ट 2026 ते 16 ऑगस्ट 2027 मेरेन तेंचो कार्यकाल जो आसा हो अधिसूचित केल्लो आसा आनी तेची अधिसूचना जी आसा ही केंद्र सरकारान काडलेली आसा पूण एकंदर हो जो म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा तेचो कार्यकाल वाडयलो तरी आमी एक ध्यानान धरपाक जाय की हो विशय जो आसा तो पुराय तरेन सध्या सर्वोच्च न्यायालया समोर आसा गोवा कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांनी हो विशय जो आसा तो स्पेशल लीव पिटिशन जी आसा ती फायल केल्लेली आसा सर्वोच्च न्यायालयान कित्याक तर 3.9 TMC फीट उदक जे आसा आनी 1.5 TMC फीट उदक कर्नाटकाक गेल्लें 1.3 TMC फीट उदक जे आसा हे महाराष्ट्राक गेल्लें आनी गोंयांत 24 TMC फीट उदक
तर ही उदकाची जी वांटणी जाल्ली आसा ती सदोश पूर्ण जाल्या असो आक्षेप घेवन तिनूय राज्यांनी आपणाक हो पाण्याचो वांटो जो आसा तो वाडोवन मेळचो म्हणून न्यायालया कडेन विशेष याचिका दाखल केल्लेली आसा त्या विशेष याचिकांची सुनावणी अजून मेरेन पुराय जावंक ना आनी पुराय जरी जावंक ना तरी कर्नाटकान कळसाचे काम काज जे आसा हे कणकुंबी हांगा पुराय केल्लेले आसा आनी पावसाच्या दिसांनी सध्या उदक जे आसा कळसाचे ते मलप्रभेच्या पात्रांक वचत आसा म्हणजे आतां कितें आसा की हेच्या फुडें जर गोंय सरकार जे आसा ते जर ह्या प्रश्नाचेर आतां सध्या ज्या पद्दतीन काम करता तशें जर काम करीत रावले जाल्यार म्हाका दिसता की आमची बाजू खूब लंगडी पडटली. आतां ह्या फुडें जर दिलीप नायकाक जर त्यांचो कार्यकाल आणखी 1 वर्सा खातीर वाडोवन दिवंक ना जाल्यार नवीन जेचेर जबाबदारी येतली तो कित्याक कशा पद्दतीन म्हणून ह्या सगळ्या प्रश्नांक सामोरो वयतलो तें म्हाका कळना. सरकारान एडिशनल चीफ इंजिनियराची नियुक्ती केल्लेली आसा जांकां ह्या विशयाची कांय खबर ना आनी एकंदर आमचे सध्या चीफ इंजिनियर आसा तेंच्यांनी आयज मेरेन आपलो ताबो घेतलेल्याक एक दीस सुद्दां बाबा कणकुंबी वचून कशा पद्दतीन कळसाचें उदक जें आसा तें मलप्रभेन वयता तेची पळोवणी करपाच्या नदरेंतल्यानूय ते अपयशी जाल्लेले आसा आनी एकंदर हे जे प्रश्न आसा हे खूब गुंतागुंतीचे जाल्लेले आसा. मुख्यमंत्र्यान जर हो विशय गंभीरपणान घेवंक ना आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान जर हो विशय गंभीरपणान घेवंक ना जाल्यार गोंयची जनता तांकां माफ करची ना. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की तुमी अशा पद्दतीन ह्या विशया कडेन प्रतारणा करूं नाका. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.